नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। पुलिसांनी धरिल्लो दुबावीत आकांतवादी अफजल म्हापशा मुख्यमंत्री पर्रीकराच्या घरा लागीं 50 मेत्रांचेर रावतालो। 3 वर्सां आशिल्ले यो वच पुलिशे कडेन आशिल्ली फामिलेची म्हायती, पळयात रिपोर्ट। मेडिकल आणि डेंटलाची एनईटी उसरां जाहीर केल्ल्यान विद्यार्थी आणि शिक्षणीक वाठारांत वावुरतल्यांक हुस्को। परीक्षेची तयारी आणि प्रशिक्षणाचो मोठो प्रस्न, पळयात विद्यार्थी प्रिन्सिपलांच्यो प्रतिक्रिया। सेज एडीसी आणि हेर स्कॅमांनी घुसपल्ल्या सगळ्यांक पर्रीकार वडयतलो भितर, आमदार प्रमोद सावंताची शिटकावणी। मनमोहन सरकार सगळ्यान भ्रष्ट, भाजय उमोवन घेतलो काँग्रेस हटाव, देश बचाव मेळावो। वाशी जुवे जाला मोरांचें घर, जुव्यार घरादारांनी भोंवता डझनभर मोरांचे भिरे, लोकांक जाल्यात नित्याचे, पळयात वाशी जुव्यावेल्यान खासा रिपोर्ट। गोंयच्या NH-17 आणि NH-4A हायवेचे रुंदीकरणाचे प्रस्ताव आडकले। प्रकल्प स्वताच्या खर्चान चालीक लावपाची गोंयची तयारी, मात केंद्रीय भू येरादारी मंत्रालय म्हणटा शक्य ना। आणि गोंयचो क्रिकेट कोच विवेक कोळंबकार म्हणटा गोंयचे खेळगड्यांची कामगिरी बऱ्यापैकी जाता। रणजी पंगडांत भायल्या वेवसायीक क्रिकेटरांची गरज ना। मोईन उद दौला ट्रॉफींत गोंय खेळटले दिल्ली आड। आता खबर विस्तारान। गोंयच्या पुलिसांनी धरिल्लो दुबावीत आकांतवादी अफजल खान मुख्यमंत्री पर्रीकराच्या म्हापशा खोर्ले शिमेवेल्या घरा लागीं 40 ते 50 मेत्रांचेर रावतालो। फाटलीं 3 वर्सां तो थंय यो वच करतालो। ते फामिलीची पुराय लेखी म्हायती घर मालकान म्हापशेच्या पुलिसांक दिल्ली, मात म्हायतीच्या पुलिसांनी इतले तेंप कितें केलें हाचेर पुलीस तोंड उगडूंक तयार नात। इतले मजगतीं अफजल खंयच्या आकांतवादी संघटने खातीर वावुरता ताचो सोद घेवपा खातीर मुंबयच्या ATSान आयतारा ताची दीसभर चवकशी केली। अफजल खान जो सस्पेक्ट वेर्णा पुलिसांनी धरला ताच्या बद्दल जेन्ना आमी इन्क्वायरी केली तेन्ना कळ्ळें तो म्हापसा खोर्ले सीमेर रावतालो आपल्या भावा बरोबर। अफजल खान, ताचे 2 भाव, भावजय अशी जोड फामील फाटली 3 वर्सां जाली म्हापशा निलेश शिंदेगेर भाड्यान रावतात। तांचो म्हापशा कपड्यांचो वेपार चलता। त्याचो भाव ताहीर खान, तेंचो म्हापशा ते कपडे विकतात। गेली 15 वर्सां ते म्हापशान आसा आणि तेंचो भाव जो पयलीं तो काचेचें काम करपाक गोंया हाडलो ताका तेंच्यांनी। अफजलाक ग्लासाचें काम करपाक कळटा म्हण तांणी काम धंदो करपाक म्हण ताका म्हापशा हाडिल्लो। ही फामील भाड्यान रावंक आयिल्ली तेन्ना शिंदेन तांची पुराय म्हायती म्हापशेच्या पुलिसांक फॉर्म भरून दिल्ली। रिलेटीव आमचे थंय रावताले रुगा 2-3 वर्सां जाली। पुलीस स्टेशनामध्ये डॉक्युमेंट दिल्लेले आहा हय रुगा। आतां कितें चेंजीस तेंचे कोण रावना तांकां सांगलां आमी की तुमी सोडात म्हणून, बेश्टेन प्रॉब्लम आमकां नाका काय म्हणून। आतां ते तुमकां आतां कितें डावट बीन तेंचो? ना थंय डावट काय नासले, कित्याक ते सकाळ फुडें येताले, कपड्याचो बिझनेस करताले ते सॅडिका। सकाळी फुडें येताले, सांजचे वयताले, काय नासलें तेंचे। ते इंटरनली कितें करताले ते आमकां काय खबर नासलें। टीम प्रुडंट म्हापशेच्या पुलिसांक मेळ्ळे। म्हापशा पुलिसांक जेन्ना आमी हाच्या बद्दल विचारलें तेन्ना म्हापशा पुलिसांनी कांय उलोवपाक तयार ना, कित्याक तर ती केस सद्या नॅशनल सेक्युरिटी जाता म्हणून तेंच्यांनी कांय उलोवंक रेडी ना ते। पूण म्हापशा पुलिसांनी तांकां इंटरग्रेट केलें म्हणटा। घरधनी शिंदेन दिल्ली म्हायती ATSा मेरेन पावयल्या इतलेंच सांगता। मात स्वता म्हापशेच्या पुलिसांनी फाटलीं 3 वर्सां ते म्हायतीचें कितें केलें, मुख्यमंत्र्याच्या घराच्या वाठारांत पुलीस इतले घाळ कित्याक रावले हाचेर खंयच जाप मेळना। वेर्णेच्या पुलिसांनी धरिल्लो दुबावीत आकांतवादी अफजल इक्बाल खानाचो आकांतवादी संघटने कडेन संबंद आसा म्हणपाची म्हायती पुलिसांक मेळ्ळ्या। मुंबयचो एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड IB, NIA आनी गोंय पुलीस अश्यो 4 संस्था सध्या त्याची चवकशी करतात। ताचो पुणेच्या बॉम्ब स्फोटा कडेन संबंद आसूं येता म्हणपाचो दुबावय पुलिसांक लागला। ताची खात्री करपाक गोंय पुलिसेचो एक पंगड पुण्यात गेला। अफजला कडेन वेगवेगळ्या कंपन्यांची 5 सिम कार्डां आसात। आयतारा दीसभर मुंबयच्या ATSान वेर्णा पुलीस स्टेशनाचेर त्याची चवकशी केली।
तो नेमके खंयच्या आकांतवादी संघटने खातीर वावुरता हाची ATS चवकशी करता. त्या शिवाय उत्तर प्रदेश आनी पुण्यातय पुलिसांचे पंगड गेल्यात. मेन म्हणजे जो सस्पेक्ट जो रावतालो तेचे तो जो रावपी जागा आसा आनी मनोहर पर्रीकर जे CMचे जे घर आहा मेन ते काय ना म्हटल्यार अशें 100 मिटराच्या अंतराचेरूच आसा आनी म्हणून ह्या गजालीक एक भलतेच आतां वळण येयल्लेलें आसा. विथ श्याम सुंदर फडते, दिस इज महेश खडे रिपोर्टिंग फ्रॉम प्रुडंट मिडिया. मेडिकल आनी डेंटलाच्या ॲडमिशना खातीर NEET प्रवेश परीक्षा सरकारान उसरां जाहीर केल्ल्यान सध्या विद्यार्थी आनी शिक्षणीक वाठारांत वावुरतल्यां खातीर ही हुस्क्याची गजाल जाल्या. एप्रिलांत गोंयच्या भुरग्यांक NEET दिवची पडटली इतले तेंप ते राज्य पावंड्यावेली GCET दिताले. परीक्षेची तयारी, परीक्षेचे सिलेबस, पेपरांची पद्दत, प्रशिक्षण ह्यो सगळ्यो गजाली करपाक आतां वेळ पावचो ना. राष्ट्रीय पावंड्यावेले हे परीक्षेंत गोंयच्या भुरग्यांची कामगिरी कशी आसतली ही एक हुस्क्याची गजाल. पळयात प्रतीक परबाचो रिपोर्ट. These are applicable for all medical and dental colleges across the country. ही 12 मे 2013 तारखेक आसा. NEET exam will be videographed and unfair means will be dealt with serious action. गोंयांत आतां मेडिकल आनी डेंटलाक ॲडमिशनां जाय जाल्यार NEET ही राष्ट्रीय पावंड्यावेली परीक्षा दिवची पडटली म्हणपाचें भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान निकतेंच जाहीर केलां. इतले तेंप गोंयचे भुरगे GCET परीक्षा दिताले. हाचेर भुरगे आनी शिक्षणीक मळार वावुरप्यांक कितें दिसता तें पळोवपाचो प्रुडंटान यत्न केलो. 12वी सायन्साचे भुरगे हाचेर कितें म्हणटात ते पळयात. Well, now with NEET we have to study 11th as well as 12th, so we will have to prepare put double the effort and refer to a lot of books and much more concentration, and we don't get that much free time, but we'll have to somehow manage. But like we have to manage all the important subjects, like we have very less time, and like to referring to books, like there are so many books and there's like very less time, and we have to manage the 11th standard portion also together, so it will be very difficult for us. And now we have to compete with whole India, so we have to like put more effort, more hard work, so that we can come at that level and compete with the others. So it will be the whole of India right now, so mostly like other books like which are taught in other states, which may be available in Goa, so we could get those books. NEET उसरां जाहीर केल्ली म्हणपाचेर आमी धेंपो आनी डॉन बॉस्को हायर सेकंडरीच्या प्रिन्सिपलाकय विचारलें. It is going to be much more competitive because these exams are going to be conducted at the national level, which I feel is a good thing for our Goan students. They will be forced to become more competitive, more ambitious. That will help them, get them out of their susagat attitude, as we Goans normally are. Of course, when they are not taken into confidence, they will become nervous. The communication part we have to take care very carefully, so that they are informed well in advance and they prepare their mindset for competing at the national level, which has not happened so far. मात मुष्टिफण हायर सेकंडरीचो प्रिन्सिपल नवनाथ परुळेकराक तशें दिसना. तो म्हणटा हे परीक्षेक लागून गोंयच्या शिक्षणाचो दर्जो नेमको खंय पावला ताचो अदमास येतलो. पणजेच्यान आमचो खबराकार प्रतीक परब आनी चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी. सेज, IDC आनी हेर स्कॅमांनी घुस्पल्ल्या सगळ्यांक मुख्यमंत्री पर्रीकार भितर वडयतलो अशी शिटकावणी सांखळेचो आमदार प्रमोद सावंतान दिल्या. भारतीय युवा मोर्चान पणजे घडोवन हाडिल्ल्या काँग्रेस हटाव देश बचाव मेळाव्यान तो उलयतालो. मनमोहन सिंगाचे केंद्र सरकार आतां मेरेनचे सगळ्यात भ्रश्ट म्हणपाचो आरोप अखिल भारतीय युवा मोर्चाचो अध्यक्ष अनुराग ठाकुरान केलो. केंद्रात तसे मंत्री भितर पडले, आयदर 2G स्कॅमान आसात, आता कुळसाय घोटाळ्यात पडटले, आदर्श घोटाळ्यात पडटले, तसे गोंयांनी पडपाचे आसा. थोड्या दिसा भितर गोंयांत जी प्रकरणां फुडें येता, आयदर सेज आसात, आयदर IDC घोटाळा आसात, तुम्ही पळयात मनोहरभाई पर्रीकाराच्या सरकारात ज्यांचे हात या घोटाळ्यांनी गुंतल्या, एका सगळे भितर पडपाचे आसात. काय विधानसभेने कोण चोर तांकां दिसणार, चोर आसा तेच एक कुत्र्याक कितें तरी बिस्कीट घालून देत, तोय कुत्र्याय गप्प बसल्यात. शेवटाक कशी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा की विरोधकांमदी विरोध करपाची ताकद उरली ना. म्हणून जर आमी न्हिदले जर जाय जाल्यार लोकांची प्रॉब्लम्स सॉल्व जावचे ना. देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई पिछले 8 वर्षों. एक अर्थशास्त्री के होते हुए भी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा.
एक अर्थशास्त्री के होते हुए भी महंगाई पर अंकुश 8 वर्षों में नहीं लग पाया। एक ईमानदार प्रधानमंत्री के होते हुए पिछले 64 वर्षों में, इन द लास्ट 64 इयर्स, अगर सबसे भ्रष्ट सरकार किसी ने देखी है तो मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार सबसे भ्रष्ट है। ये देश के लिए शर्मनाक बात है। वाशी जुवे म्हणल्यार सध्या मोरांचें घर जाला अशें एक वेगळें चित्र दिवाडे लागसार आशिल्ल्या ह्या जुव्यार दिश्टी पडटा। 1-2 न्ही, सुमार डझनभर मोर रस्त्यार आनी लोकबस्तीन सुसेगाद कोणाचो भंय नासतना भोंवतना दिसतात। वाशीकारांच्या अदमासा प्रमाण 20 तरी मोर, लांडोर आनी तांचे पिलावळीचे भिरे येता आसुये। लोक तांकां कटण, भात असल्यो गजाली खावंक घालतात। तांकांय तांची संवय जाल्या। वाशीच्या जुव्यावेलें हें चित्र गोंयांत तरी हेर सुवातींनी दिसप कठीण। पळयात राकेश कांदोळकराचो रिपोर्ट। हांगा पळयात, वांशी घराचेर मोर भोंवतात, कशे राजरोस भोंवतात पळयात। तांकां कोणाचोच भंय दिसना। लोकांची तांकां संवय जाल्या आनी लोकांक तांची। थंयची झाडां पेडांय तांकां नित्याचीच जाल्यात। हो पळयात कसो बिंदास रस्त्यार भोंवता। मनशांचो तांकां मात भंय ना। तांकां कितें खावंक घाल्यार ते आनीक लागीं येतात। हें सगळें तांकां नित्याचेंच जालां। मोर, लांडोर आनी तांची पिलावळ मेळून सुमार 20 मोरांचे तरी भिरें आसुये असो वांशीकारांचो अदमास। दिवाडे जुव्याच्या लागींच वांशी, मात तशें पयस नासलें तरी 2 फेरी करच्यो पडटात। एक दिवाडे वचपाची, दुसरी वांशी। हे कटकटीक लागून कांय जाणांनी वांशी सोडून ते आलतडीन स्थायीक जाल्यात। हाका लागून आतां वांशी लोकवस्ती तितली दाट ना, मात हाका लागून मोरांचें फावलां। वांशीकारांकय ते बरेच लागीं आयल्यात। हातूंतले चडशे मोर चोडणाच्यान थंय आयल्यात अशें थंयचो रेजिनाल्ड सांगता। हें जुवें आतां मोरांचें घर जालां म्हूण वांशीकारांकय ताचें अप्रूप दिसता। इतके मोर अशें आसतले, 20 मोर येता, अशें आसतले। कित्या खातीर इतके मोर येता चड? मोर येता म्हणजे एक तो मोर येयल्लो न्ही, ते मागीर तो रडपाक लागून सगळे येवपाक लागले आयलंडा वयले। शहरां वचून हिंगा येता ते, शहरांचे थिंगासर हिंगा येता। आनी तुमी तांकां जेवण बीन घालता? जेवण बी तांकां घालता आमी। वांशी जुव्यार एक प्रकल्प येवपाचो आशिल्लो, ताका लागून पोरू थंय बरोच बोळा पडिल्लो। लोकांनी प्रकल्पा आड आवाजय काडलो। आतां त्या प्रकल्पाची सुवात मोरांनी घेतल्या। वांशी जुव्या वयल्यान आमचो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डंट राकेश कांदोळकार। आतां घेवया एक वेवसायीक विसव।